आम्या घाटा पेल्यान रुमोड पिकला रुमोडाक बोकड सवकार म्हजें नांव अनिकेत कानोळकर आनी हांव गोंय विद्यापीठांत शिकता. म्हजें नांव शशांक विजयकुमार नायक, हांव गोंय विद्यापीठांत शिकता. म्हजें नांव रामदास शेटकर, हांव आजोबा महाराज पंगडांत आयला. म्हजें नांव रघुनाथ अस्नोडकर, हांव आजोबा पंगडाच्यान आयला. म्हजें नांव गोरीश फोंडेकर, साईकृपा मंडळ वास्को. शिवदीप नायक, साईकृपा मंडळ वास्को. म्हजें नांव पलाश बेंब्रे, हांव युवा दी गोवा 2.0 ग्रुपांतल्यान आयला. सावनी शेटये, युवा दी गोवा 2.0 मडगांव. सुरुवात करूया. गोंय विद्यापीठ तुमचो तालुको आनी कितवो प्रश्न? तालुको फोंडे, प्रश्न क्रमांक 1. तालुको फोंडे, प्रश्न क्रमांक 1. चिमटे दुमके, दोंगांनी पोंगा, नारंगांनी सुरसुरी, एक विनोदी साहित्यिक. बाकीचे तुम्ही पाउंस करू शकता, तुम्ही बरोवन जाप दिवं शकता. पावस तुमकां अनलिमिटेड आसा. जोपर्यंत तुमचे 2 जापो चुकना तोपर्यंत तुम्ही बरोवंक शकता. एक गोंय विद्यापीठ 1 मिनट रावात, तांची पाउंस करता हांव घेता. कोण पाउंस करता? ओके, पाउंस बंद जाल्लो आसा. डायरेक्ट हाचेर नेगेटिव्ह ना, तुमच्या प्रश्नात नेगेटिव्ह ना. राजय पवार. जाप चुकला. श्री आजोबा महाराज पंगड. टायम तुमचे पास येता त्या टायमार मातशें फास्ट येवपाक जाय. तांकां विचार करपाक वेळ मेळना, तोच वेळ तुमकां मेळ्ळो आसा. जेन्ना पासिंगार येता तुमची जाप म्हाका बेगिनांतल्या बेगीन जाय. जाप तुमची आसा ना? साईकृपान पाउंस केल्लो आसा. युवा दी गोवा. सरदेम खबर आसा, नांव खबर ना. सुकटणकर. म्हाका साईकृपा कडसून पुराय जाप मेळ्ळा, तुमकां हांव मार्क्स दिवं शकना. साईकृपा जाप सांगात. कृम सुकटणकार. कृम सुकटणकर. साईकृपा वास्कोन आपले खातें उगडलेलें आसा. +10 साईकृपा. इनफायनायट बाउंस. सो तुमकां जो बरोबर जाप दिता ताच्या फुडल्या पंगडाक फुडलो प्रश्न वयतलो. पाउंस करीसर मातशे रावात. तुमचो निर्णय. तिसवाडी 3. तिसवाडी 3. अंटार्क्टिकांतलो भारतीय संशोधन केंद्र मैत्रीक जर पत्र धाडपाक जाय तर तुम्ही खंयचो पिनकोड वापरतले? वेट लेट सी इफ एनीवन. आनी कोण पाउंस करता? ओके गोंय विद्यापीठ तुमची जाप. आजोबा महाराज पंगड केळी. प्रश्न ऑडियन्साक वता. काय थंय पिनकोडूच ना न्ही, पोस्टल सिस्टम इंडियानूच आसा. जाप चुकला. बरोबर जाप आसा. युवा दी गोवा 10. साईकृपाची 1 संद गेली. साईकृपाची पाउंस करपाची 1 संद गेल्ली आसा. परत फिरून गोंय विद्यापीठ ताळगांव. साश्टी 3. साश्टी 3. हे कोण ते वळखात. 1 मिनिट. बाकीच्यांकूय जाप दिवपाक वेळ दियात. ओके गोंय विद्यापीठ आता तुम्ही ना
ओके. गोंय विद्यापीठ तुम्ही जाप दिवपाक शकता. फ्रांसिस्को लुईस गोम्स. फ्रांसिस्को लुईस गोम्स जाप बरोबर आसा. 10 गुण गोंय विद्यापीठ, युवादी गोवा आणि साई कृपा हांका आजोबा महाराज पंगडाचो एक संद गेल्ली आसा. फुडली संद आजोबा महाराज पंगड तुमकां आसा. 70 नंबर 2. 70-2. वाळपय मतदारसंघातल्यान निवडून येवपी भारतीय जनता पक्षाचे पहिले आमदार कोण? बाकीच्यांक जाप बरोवंक दिवनी, मागीर तुम्ही जाप दियात. कोण रे तो 150? एकूच आन्सर खबर आसले कितें तुका? पूण इतक्या उमेदीन आन्सर दिले. आदोबा मारपाट तुम्ही जाप दिवपाक शकता. बंडू देसाई. जाप चुकल्या. युवादी गोवा पावस एकूच मेळटा. 2 चुकीचे पावस मेळटा तुमकां. 2 पावस चुकले तुमकां आनीक पावस करपाक मेळना. तुमची जाप. नरहरी हळदणकर साई कृपाची जाप चुकला. तांची पावस करपाची संद गेल्ली आसा. 4 प्रश्न झाले. वाट परती तांच्या कडल्यान सुरवात करता. युवादी गोवा. कोणाक पॉइंट ना. तुम्ही सोंपले. तुमकां आनीक पावस करपाक मेळना. 2 चूक जापो तुम्ही पावस करून दिल्ली आसा. युवादी गोवा सांगे 2. सांगे 2. कोण पावस करता? पास. युवादी गोवान पास केल्लो आसा. साई कृपा नेगेटिव्ह ना. दिनेश मणेरकर. जाप बरोबर आसा. साई कृपा वास्को 10 गुण. फुडली संद आजोबा महाराज पंगड केरी. पेडणे 3. ही फिडे प्रोफाईल कोणाची? हो कोणाच्या फिडे प्रोफायलीचो स्क्रीनशॉट. मातशे बेगीन जाप दिवची. पास. गोंय विद्यापीठ बेगीनच जाप. गोंय विद्यापीठ पास केला. अनुराग मामल. 10 गुण. युवादी गोवा. साई कृपा तुमची संद. बार्देस, मुरगाव, काणकोण, दिवचल, दारबांदोडे आणि केपें. तिसवाडी 1. एका जे उरला तेच. बार्देस, मुरगाव, काणकोण, दिवचल, दारबांदोडे आणि केपें. मुरगाव नंबर 1. मुरगाव 1. आय लिगाच्या 2019-20 सिजनान खंयचो पंगड आपल्यो होम मॅची वास्को टिळक मैदानाचेर खेळटा? एक मिनिट शिवदीप मात स्टार कोण पावस करता ना? शिवदीप जाप दिवपाक शकता तू? वास्को स्पोर्ट्स क्लब. वास्को स्पोर्ट्स आयलिगान ना. जाप चुकला. आजोबा महाराज पंगड स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा. स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा आयलिगान खेळना. गोंय विद्यापीठ भाई थंड रे. चर्चिल ऐकव घेत. चर्चिल ब्रदर्स. जाप चुकला. युवादी गोवा
डेम्पो FC. डेम्पो FC सुद्धा आय लिगान खेळना. ऑडियन्स तू भुरगी आसा गो, तुका काय म्हणना. ऑडियन्स ते सांगना फाटल्यान कोण आसा. बॅक ओके ओके. जाप जावन आसा इंडियन एरोज. ओके जाप जावन आसा इंडियन एरोज. आमच्या देशाचो डेव्हलपमेंटल स्क्वॉड म्हणजे एक्सपोजर दिवपाक तांकां ह्या लिगान खेळटात. बार्देस, काणकोण, दिवचल, दारबांदोडे आणि केपें तुमीच. मातशे बेगीन इको वेळ नाका तरी. दारबांदोडे 1. दारबांदोडे 1. मोलेच्या भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यानाक 1959 वर्सां पयलीं खंयच्या नांवान वळखताले. पाउंस कोण करता. पाउंस ना. सही ग्रुपा. तुमची जाप तुम्ही दिवपाक जाय. पास. पास करता शिवदीप. आजोबा महाराज पंगड पास. गोंय विद्यापीठ पास. सगळ्यात पास करता. फेल कोण करता रे. कोण आसा ऑडियन्स. ऑडियन्सूय पास करता. ना 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 मोले गेम सेंचुरी म्हणून वळखताले. फुडले 4 प्रश्न बजाराचे. ताच्या पयलीं स्कोर्स घेवया. देवन स्कोर मातशें अनाउन्स कर. हॅलो. पहिल्या राउंडा उपरांत स्कोर आसा गोंय विद्यापीठ ताळगांव 10 गुण. आजोबा महाराज पंगड अजून शुन्याचेर आसात. साई ग्रुपा वास्को 30 गुण आणि युवा दे गोवा बराबरीर 30 गुण. मोठ्यान ताळ्यो जाच्यो. बजट टेस्ट करूया. गोंय विद्यापीठ पेटना चेक करता. रिसेट कर. गोंय विद्यापीठ ओके. आजोबा महाराज पंगड पेट्टा. ताई कृपा. युवा दी गोवा. बजाज ट्रायडंट टेसेस चलता सगळे. फुडलो प्रश्न बार्देस 1 बजाराचेर. पालोमी घोष, मीनाक्षी मार्टिन्स आणि बार्देस विला आशिल्ली सुजय घोष निर्मित नेटफ्लिक्स हॉरर वेब सिरीज खंयची. 1 टाइप रायटर. 10 गुण आजोबा महाराज पंगड. अमित का क्वेश्चन. अमित ओके फाइन. डिस्प्ले जातले. काणकोण 2. पयली हांव वाचतलो मागीर डिस्प्ले जातलो. हालींच आगोंद हांगासर जाल्ल्या गोंय क्रिकेट असोसिएशनचे अंडर 14 प्रेसिडेंट कप काणकोण विभाग क्रिकेट सर्तीचे एका मॅचीत नाबाद 554 धांवड्यो काडपी
कात्यानी बाणेश्वर विद्यालयाच्या खेळगड्याचे नाव. कोणाचा? दर्पण पागी येऊन प्राइज घेऊचे. नाव सांग. तन्मय मळकणेकर, युवा दे गोवा. फुल ऑपरेशन दिवचल 3. पहिले मोहन चट्टी ऋषिकेश उत्तराखंड. दुसरे खय आणि किते. पहिले मोहन चट्टी ऋषिकेश उत्तराखंड. दुसरे खय आणि किते ना. मया नव्यानच किरे उक्ते झाला. बंजी जम्पिंग हाइट्स. या फेरेतलो निम्न प्रश्न. केपे 1. गोय सरकाराचे पुरातत्व आणि पुराभिलेख खात्याचे मंत्री कोण? सही कृपा बाबू कवळेकर. 10 गुण फावल झाले असा. निम्न स्कोर पोया. गोय विद्यापीठ ताळगाव 20 गुण. आजोबा महाराज पंगड 10 गुण. साई ग्रुपा वास्को 40 गुण. युवा दे गोवा 30 गुण. दादा चेक 10. गोय विद्यापीठ 20. गोय विद्यापीठ माफी मागता चूक झाली. गोय विद्यापीठ 10. सो या फेरेतल्यान साई कृपा मंडळ वास्को आणि युवादी गोवा मडगाव हे फायनलीन पाविल्ले आसा. हांची टाय जाल्लेली आसा. गोय विद्यापीठ ताळगाव या फेरेन पार्टिसिपेट करतले मुखावले. तुम्ही सकल वचपाचे. तुमकां फुडचे फेरेन आनी एक संद आसा. गोय विद्यापीठ रावचे. बाकीच्यांनी सकल वचचे. अंतरुज गुडियो साविष्कार फोणे आणि सरकारी महाविद्यालय सांखळी. एक लक्षात दवरात. हातूंतल्यान फक्त एक पंगड फायनलीक पावतलो. फक्त एक पंगड. नाच नाच नाचूया ह्या सर्तीचो निकाल हांगा आयिल्लो आसा. मागता वल्लभा लागीं की तांणी आयच्या परीक्षकांक माचयेर घेवन येवचे. आयज आमच्या 25व्या गोवा युवा महोत्सवाक नाच नाच नाचूया ह्या सर्तीक परीक्षक म्हणून लाभिल्ले आसात बाब सिद्धांत गडेकर, बाय पूजा मडकयकर आणि बाय अपर्णा तिलोजी. सगळ्यांनी मोठ्यान एकदा तांच्या खातीर ताळयो मारच्यो. हे तिनूय परीक्षक बऱ्यापैकी डान्सर्स जावन आणि नृत्य दिग्दर्शक जावन आसात. नृत्याच्या मळार तांकां जायती इनामां फावो जाल्ली. सिद्धांत गडेकर हांची स्वताची सिद्धांत गडेकर डान्स आणि फिटनेस अकाडमी आसा. तशेंच ते झुंबा इन्स्ट्रक्टर लेगीत जावन आसा. आमचे दुसरे परीक्षक बाय पूजा मडकयकर तशेंच आमचे तिसरे परीक्षक बाय अपर्णा तिलोजी. पेशान दोगांय आदोगाद आणि इंजिनियर जावन आसात. दोगांय मिळून आपली स्वताची पूजा आणि अपर्णा डान्स अकॅडमी चलयतात. तांकां मोठ्यान एकदा ताळयो मारच्यो. निकाल अनाउन्स करच्या पयलीं मागता श्रीधर सरा लागीं की तांणी माचयेर येवन आयच्या परीक्षकांक यादिस्तीक भेटोवचे.
खातीर तरी कंजूसपणा कर नाका प्लीज. पैसे लागणार ताळ्या मोठ्यान ताळ्यो जावनी आणि अश्योच ताळ्यो जितके सर्त जातात त्या ताळ्यांक त्या सर्तीक जावनी. देव बरे करू श्रीधर सर. निकाल परीक्षका लागीं मागता की ताणी निकाल जाहीर करचो. नाच नाच नाचूया सर्तीचे पाचवे इनाम फावो जाता पार्वतीबाई चौगले कला आणि विज्ञान महाविद्यालय मडगांव. ह्या सर्तीचे चौथे इनाम फावो जाता युवा दी गोवा मडगांव. तिसरे इनाम फावो जाता कला अक्षतम फातोर्डा. कला कस्टम फातोर्डा. आणि दुसरे इनाम फावो जाता सरकारी महाविद्यालय केपें. आणि ह्या सर्तीचे पहिले इनाम फावो जाता पहिले इनाम सावयवेरेचे सकेहरी सावयवेरे. देव बरे करू. सगळ्यांक 25वा युवा महोत्सवाक येवकार. आमच्याकडे शूटिंग सर्तीचो निकाल आसा. हांव आमचे दोनूय जज पयलीं म्हणल्यार आमचे एक बरेशे नामनेचे कलाकार रायटर आनी डायरेक्टर सगळ्यांचे लाडके साई मामा साईश पायणीकर हांकां माचयेर आपयता. तशेंच फिल्म डायरेक्टर आणि कास्टिंग एडिटर सिद्धेश नायक हांकां माचयेर आपयता. आमच्या जजीसांक एक मानाची भेट दिवपाक हांव आमचे गुरुदास देसाय सरांक मातसो माचयेर आपयता. आणि आमची तिसरी परीक्षक जी तांकां ह्या कारणा खातीर वयचे पडले मनस्विनी प्रभुणे नायक गोवा 365 टीव्हीची प्रोड्युसर्स. हांव मागता गुरु सरां कडेन तेंच्यांनी आमच्या दोनूय जजीसांक भोवमान करचो. तशेंच हांव मागता साई मामा कडेन की तेणे ह्या शूटिंग सर्तीचो निकाल जाहीर करचो. पाचवें बक्षीस कला फातोर्डा एकस्ता बरयला एकस्ता स्तंभ मरे बहु उडयलून गेलो. चौथे इनाम युवा दी गोवा मडगांव. तिसरे इनाम श्री मल्लिकार्जुन कला विज्ञान वाणिज्य आणि महाविद्यालय काणकोण. दुसरे इनाम सविस्कार आणि पहिले खंयचे कोणाक कटमगा दादा पंगड. देव बरें करूं. देव बरें करूं सगळ्यांचे. प्रश्नवादी मुखार व्हरया. पंगडांनी आपली ओळख करची. गोंय विद्यापीठान केली आसा. बाकीचे पंगड
गौतम फडते अंतुश गुडियो नागेशी. सगळ्या मायमागोचो नमस्कार. माझं नाव जावन आसा नवल घोष आणि हांव अंतरूज कुडे ह्या ग्रुपार अभियान करता. समर्थ नाईक सविष्कार फोणे. तेजस कामत सविष्कार फोणे. अभिषेक गाडगे सरकारी महाविद्यालय साखळे. यश गावकर सरकारी महाविद्यालय साखळे. सगळ्यांक नेम खबर आसा. मुखावली फेरी सुरू करूया. गोंय विद्यापीठ तुमची चॉईस. चढ वेळ काडनाकात. पेडणे 1. हो जागो वळखात. बाकीचे कोणाक कळटा जाप बरोवन दाखोवची. कोण आसा हात वयर काढून पयलीं सांगचे. ना गोंय विद्यापीठ. That should be fast. गोंय विद्यापीठ. तेरेकोल जाप चुकला. अंतरूज गुडियो मातशें बेगीना. पास. सविष्कार महाविद्यालय साखळी. शापोरा ना वा असा. ऑडियन्स हरणा जाव आलोरने चौक किल्लो. परत तुमच्याकडे गोंय विद्यापीठ. फोण्या 3. फोणे 3. मुडाय अमराय विजय दिगस आणि मापा हे गाव मिळून किती तयार जाता. कोण बरोबर जाप दिता हात वयर करून सांगचे. ते बरयता म्हण. ना गोंय विद्यापीठ. गोंय विद्यापीठ. पास. अंतरूज गुडियो. अंतरूज गुडियो पास करता. सविष्कार सरकारी विद्यालय साखळी. पंचवडी. गोंय विद्यापीठ. तिसवाडी 2. तिसवाडी 2. गोंय सरकारचे महसूल आणि IT श्रम आणि रोजगार खात्याचे मंत्री खंयच्या मतदारसंघातल्यान वेचून आयल्यात. ओके. गोंय विद्यापीठ. ताळगाव. गोंय विद्यापीठ. अंतरूज गुडियो आणि सविष्कार प्रत्येकी 10 गुण. पुढली संद अंतरूज गुडियो. काणकोण. काणकोण 1. काणकोण 1. काणकोण बायपासाच्या उक्तावणाक हजर आशिल्ले केंद्रीय पर्यावरण राना आणि हवामान बदल राज्यमंत्री कोण. ओके. ओके. अंतरूज गुडियो. बाबल सुप्रियो. जाप बरोबर असा. सरकारी महाविद्यालय साखळी. गोंय विद्यापीठ ताळगाव आणि अंतरूज गुडियो प्रत्येकी 10 गुण. 3 झाले नी. चौथा प्रश्न सविष्कार.
दिवचल 1 दिवचल 1 2019-20 वर्साचे राष्ट्रीय पातळीवयल्या रिलायन्स फाउंडेशन युथ स्पोर्ट्स सर्तीन सब ज्युनियर गटात उपजैतेवन थारिल्लो शालेय पंगड खंयचो? कोण पाउंस करना? सविष्कार पास. सरकारी महाविद्यालय साखळी पास. गोय विद्यापीठ ताळगाव ना. अंत्रुज गुडियो. ऑडियन्स नटान प्रोग्रेस हायस्कूल साखळी साखळेकारांकूच खबर ना. दुसऱ्या वाटेच्यान सुरुवात करता. 5वा प्रश्न तुमची चॉईस. 73 झरमे हांगा जावपी हो उत्सव खंयचो? सायलेन्स. पाउस. चोरुत्सव. प्लस 10 साखळी पाउस कोणच ना. सविष्कार मातशी थार धरात तांकां पाउस करतल्या वेळ दियात. सविष्कार फोणे 2 मेळना. बार्देज मुरगांव 66 दारबांदोडे केपें आनी सांगे. दारबांदोडे 2 दारबांदोडच्या कुळ्याक गावात सापडिल्ली इडॉनिक्स गोमंतकेसिस ही कसले प्राण्याची प्रजात? कोण पाउंस असा? कोण पाउंस करना? सविष्कार पास करता. अंतरुज जाप चुकल्या. जाप चुकला. सागे महाविद्यालय जाप बेगिना ना. ऑडियन्स बिरमुट. वर येवचे. तू माझ्यावर दोन गेम नाव रघुनाथ असनोडकर. पुढला परत सविष्कार. सांगे 1 पाउस कोण असा? पाउस असा? ओके. वाय विद्यापीठ ना. सविष्कार प्रसाद गावकर. जाप चुकल्या. वाय विद्यापीठ जाप ना. अंतरुज गुडियो सरकारी महाविद्यालय साखळी दोघांकू 10 गुण फावो जाता. सुभाष फळदेसाय लास्ट वन न्ही. 4 जाले. ओके. फुडले
बजराचेर हात तुमचो बजर टेस्ट केल्ले आसा चेक केल्ले आसा ओके बार्देस 3 +10 -10 बजराचेर बार्देस 3 गोंय विद्यापीठ ताळगांव 20 गुण अंत्रुज गुडयो 30 गुण सविष्कार गोंय 10 गुण सरकारी महाविद्यालय सांकळे 30 गुण सामकी तोलामोलाची झूज चल्ल्या तुमचे लक्ष स्क्रीनी कडे आसचे हो लोगो वळखात अंत्रुज गुडयो पिरणा अर्बन 10 गुण फावो जाल्ले आसा फुडलो प्रश्न मुरगांव 2 तुमचे लक्ष स्क्रीनीचेर हो लोगो वळखात रवींद्र भवन कुडचडे जाप चुकल्या -10 रवींद्र भवन पण कुडचडे न्ही वास्को फुडलो प्रश्न केपें 2 दिसाक 100 टन कोयराचे व्यवस्थापन करपाची तांक आशिल्लो गोंयचो दुसरो घन कोयर व्यवस्थापन प्रकल्प खंय येवपाचो आसा कोण ना ऑडियन्स काकोडे जाप बरोबर मंगलदास Last question for you. Sashti. साष्टी 1 2019च्या स्वच्छ सर्वेक्षणाप्रमाण गोंय राज्यातले सगळ्यात नितळ शार नगरपालिका खंयची 2019 स्वच्छ सर्वेक्षण सगळ्यात नितळ शार वा नगरपालिका ऑडियन्स कुकळे जाप बरोबर आसा फायनल स्कोर सविष्कार गोंय 10 गुण गोंय विद्यापीठ 10 गुण सरकारी महाविद्यालय सांकळे 30 गुणाचेर आसात आणि 40 गुण अंत्रुज गुडयो या फेरयेंतल्यान अंत्रुज गुडयो अंतिम फेरेंत पावल्ले आसा तांच्या कडेन नेटान ताळयो जावच्यो बाकीच्या पंगडा खातीर ताळयो मारात आता आमी निमणी फेरी सुरू करता बाकीच्यांनी वचचे सलोनी गावणेकर कटंगा दादा पंगड
हांव संपदा वेरेकर, हांव श्री कट्टमगाळ दादा पंगडांतल्यान आयलां. हांव सानवी हांडेपारकर, हांव सरकारी महाविद्यालय हांडोळेच्यान आयलां. नेम तुमकां खबर आसा? डायरेक्ट हांव गौरांग मांडये, सरकारी महाविद्यालय खांडोळ. सगळे नेम तुमकां खबर आसा. जाप दिवचे पयलीं मातशे वेळ रावपाचें. कोण बरोवन जाप दिता जाल्यार पळोवपा खातीर. सो सुरवात करया. निमणे फेरी आजोबा महाराज पंगड. तुमचो तालुको? सत्तरी. 11 ते 13 नोव्हेंबर 2006 बोंडला. 14 ते 17 जानेवारी 2018 खोतीगांव. 17 ते 19 जानेवारी खंय आनी कितें? कोण पावस करना? आजोबा महाराज पंगड जाप तुमची. बर्ड फेस्टिवल सुल्ला. बर्ड फेस्टिवल +10. बर्ड फेस्टिवल ऑफ गोवा वाळपय. फुडलो प्रश्न कलासक. साश्टी. साश्टीत वट्ट कितले विधानसभा मतदारसंघ आसा? कोण पाऊस करता? नंबर ओके. कलासक तुमची जाप. 9. जाप चुकल्या. ऑडियन्स 8. जाप बरोबर आसा. कोणाकूच काय गुण मेळना. इनकरेक्ट पावस ऑल 3. फुडलो प्रश्न कलासक तुम्हीच. तिसवाडी 1. ही संस्था वळखात. पावसाचा वेळ संपला. कलासक बालभवन. जाप चुकल्या. कटमगाळ दादा. ऑडियन्स रुद्रेश्वर पणजे आजोबा महाराज पंगड 10 गुण. केपे. ही संस्था वळखात. ना चेतना चॅरिटेबल ट्रस्ट. चेतना चॅरिटेबल ट्रस्ट. चेतना चॅरिटेबल ट्रस्ट. +10 कलासक आणि कटमगाळ.
कला सत्व मातशी जाप तुम्ही दिवची न्हय अशी तुमकां विनवणी करता. फुडले 4 प्रश्न. चवथो 4 झाले. फोणे फोणे 2. सातव्या गोंय राज्य फिल्म महोत्सवाक सुरींग फिल्मा खातीर उत्कृष्ट कला दिग्दर्शन म्हणून पुरस्कार फावो जाला. केसाव दे कॉफिसाव, होम स्वीट होम, मार्टिन अशा कोंकणी फिल्मा खातीर तर संशय कल्लोळ, ययाती देवयानी सारख्या मराठी नाटकांचे कला दिग्दर्शन केला. कोण? पाऊंस कोण असा? पाऊंस पाऊंस. सरकारी महाविद्यालय खांडोळे. सतीश गावकर. सतीश गावकार सरकारी महाविद्यालय खांडोळे आणि कदमगार दादा 10 गुण पाव जातात. पुढला प्रश्न कदमगार. धारबांदोडे. धारबांदोडे 3. सह्याद्री दूधसागर एज्युकेशन सोसायटीचे मोले आशिल्ल्या वाणिज्य उच्च माध्यमिक विद्यालयाक खंयच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्याचे नाव दिला? पाऊस पण कदमगार पास. इंदिरा गांधी. जाप चुकल्या. आजोबा महाराज सरकारी महाविद्यालय. अटल बिहारी वाजपेयी. जाप बरोबर असा. वाटून घेऊया रे मागे माया. फुडलो प्रश्न. दिवचल 2. अबरदीन अंदमान, बालासिनोर गुजरात, बुरहानपूर मध्य प्रदेश, थेनी तामिळनाडू, अनिनी अरुणाचल, बाबा हरिदास नगर द्वारका दिल्ली, बकाणी राजस्थान, चोप्पदंडी तेलंगणा, डॅश गोय, बरगावा मध्य प्रदेश. वळेरी पुराय करात. कोण पाऊंस करना? कटमगा. भट्टग्राम. कंटॅक्ट सांगात कसली वळेरी? जाप चुकल्या. कदाचात दिवचलच्याच हाडला. भट्टग्राम बट कोंकणी आणि इंग्लिश नाव डिफरंट. जाप चुकल्या. आजोबा आम्हाला पंगड पोरू कुडचड्या खंयच्या टॉप 10 नाशिल्ले रे? पोरू कुडचड्याक दिले, अनु दिवचलेक दिला. दिवचल. शेवटचा प्रश्न. बार्देस 2. जोनाथन जोनो ग्रांट आणि पावो सिलिमयाकी हांणी 2000 वर्सा सुरू केले हे ब्रिटिश रेकॉर्ड लेबल वळखात.
कोण पाउंस करना कटमगाळ पास कलासक अच्छा बेगीना ऑप्शन कळले पण जाप चुकल्या ऑडियन्स अंजुना बीट्स पुढले 4 प्रश्न बजराचेर टेस्ट करा बजर सुरुवात करूया पॅडने 2 अंतरीचा ज्ञान दिवा मालवू नको रे जाप संत सूर्यबंध तांबी दागोण फाव जाल्ले आसा मुरगांव 3 कनेक्ट करात महादेवाचे एक नाव स्पॅनिश भाषेत डोंगर राजेश पेडणेकर पौलोमी घोषाचे कोकणी चलचित्र स्क्रीनर महादेवाचे एक नाव स्पॅनिश भाषेत डोंगर राजेश पेडणेकर पौलोमी घोषाचे कोकणी चलचित्र मुरगांव तालुक्यान कोणा ऑडियन्स त्या भितरले 1 झाले बाकीची 2 महादेवाचे एक नाव शिवम स्पॅनिश भाषेत डोंगर वास्को ते थेट्रा काणकोण 3 व्हिडिओ व्हॉलंटियर्स इंडिया अनथर्ड तांचे हेडाचे नाव स्टॅलिन -10 कलासक व्हिडिओ व्हॉलंटियर्स इंडिया सांग देविदास गावकार सांगे 3 कौन बनेगा करोडपतीच्या दुसऱ्या सीझनात सावियो विक्टोरिया +10 फायनल स्कोर्स पोया कलासक 10 गुणाचेर आसात सरकारी महाविद्यालय खांडोळा तुम्ही 10 गुणाचेर आसात 20 गुणाचेर आसा कटमगाळ दादा पंगड आणि फुडले फेरेन पावता आजोबा महाराज पंगड 30 गुणांक वांगडा आजोबा महाराज तुम्ही बसचे बाकीच्यांनी ऑडियन्सान आपली जागा घेवची सो आता फायनलचे सूत्र हांव श्वेतांगा कडेन दिता श्वेतांग फायनल घेतलो श्वेतांग हो पयलो राऊंड जावन आसा पयल्या राऊंडाचे नाव जावन आसा नॉन कंटेक्च्युअल कारण कांय वर्सां पयलीं ज्यो हांगा प्रश्नवाची जाताल्यो म्हणजे कांय म्हणजे चड वर्सां पयलीं न्ही थोडेच वर्सां पयलीं तातूंत प्रश्न अशे आसताले की ताजो कंटेक्स्ट ऑडियन्साक केन्ना कळच नाशिल्लो म्हणून त्या प्रश्नांच्या स्मरणात हो एक राऊंड ताचें नाव जावन आसा नॉन कंटेक्च्युअल सो हो राऊंड पास जातलो क्लॉकवायज 5 प्रश्न आसात इनफायनायट बाउन्साचेर पास जातले नेगेटिव्ह गुण ना +10 आणि तुमकां पाउंस करपाक मेळटा पाउंस करपाचें आसत जाल्यार हात वयर काडून सांगात 5 प्रश्न आसात ओके पयलो प्रश्न
आजोबा महाराज पंगड केरी बाकीच्यांक पावंस करपाक मेळटा. तुमचे खातीरचो पयलो प्रश्न. केंद्र सरकारातले आदले पर्यावरण राज्यमंत्री जयराम रमेश हांचे हालींच उजवाडाक आयिल्ले पुस्तक अ चेकर्ड ब्रिलियन्स कोणाचेर आधारित आसा आनी ज्या मनशाचेर तें पुस्तक आधारित आसा त्या मनशाचो गोंया कडेन संबंध कितें? अ चेकर्ड ब्रिलियन्स. आदले पर्यावरण राज्यमंत्री जयराम रमेश काँग्रेसीचे फुडारी तांणी एक पुस्तक बरयलां अ चेकर्ड ब्रिलियन्स आनी तें एका व्यक्तीचेर आधारित आसा आनी त्या व्यक्तीचो गोंया कडेन एक संबंध आसा. तो त्या व्यक्तीचें नांव आनी तो संबंध. आजोबा महाराज पंगड पास. युवा दे गोवा 2.0 मडगांव पास. साई कृपा मंडळ वास्को पास. अंत्रुज गुडियो नेगेटिव्ह ना. राजदीप सरदेसाय जाप चुकल्या. राजदीप सरदेसाय. ऑडियन्स अ चेकर्ड ब्रिलियन्स. सर प्लीज सांगा. VK कृष्णा मेनन आणि तांचो गोंयचो कडलो संबंध. गोंय मुक्ती वेळार भारताचे डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्ले VK कृष्णा मेनन तांचेर आधारित पुस्तक. सर प्लीज येवन तुमचे गिफ्ट कलेक्ट करा, तुमचे प्राइज. थँक्यू. VK कृष्णा मेनन बरोबर जाप आशिल्ली. फुडलो प्रश्न आजोबा महाराज पंगड केरी कोणेच जाप दिल्ले नाशिल्ले कारणान परत तुमकांच प्रश्न. फुडलो प्रश्न जावन आसा JNU टिचर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष आशिल्ले JNUचे एका काळार हंगामी कुलगुरू म्हणजे एक्टिंग व्हायस चान्सेलर आशिल्ले मणिपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू आशिल्ले एक गोंयकार. एक गोंयकार जे JNU टिचर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष आशिल्ले JNUचे हंगामी कुलगुरू जावन गेल्यात आणि मणिपूर विद्यापीठाचे बी ते कुलगुरू आशिल्ले. आजोबा महाराज पंगड 70 पास. युवा दे गोवा पास. साई कृपा मंडळ पास. अंत्रुज गुडियो जीडी कोसंबी पास. अंजू मेहमान आन्सर दिला. अंजू मॅडम तुमकां फावो जाता कोंकणी कवितांचे हे कार्ड. कोंकणी शब्द फुलांतल्यान म्होंव काडपी मनोहर राय सरदेसाय हांचे यादीक कोंकणी भाशा मंडळान केल्ले हे कार्ड बरोबर जावप. डॉक्टर काशीनाथ महाले. डॉक्टर काशीनाथ महाले बरोबर जाप. आजोबा महाराज पंगड 70 केरी तुमकां परत प्रश्न तिसरो. रायपूर छत्तीसगड हांगा आशिल्ल्या MS धोनी क्रिकेट अकॅडमीचो मुखेल प्रशिक्षक म्हणून कोणाची नियुक्ती जाल्या? श्री आजोबा महाराज पंगड छत्तीसगड हांगा आशिल्ल्या MS धोनी क्रिकेट अकादमीचो मुखेल प्रशिक्षक म्हणून कोणाची नियुक्ती जाल्या? पाउंस पाउंस नेगेटिव्ह ना. राव पाउंस पाउंस पाउंस. पाउंस जा. वीरेंद्र सहवाग. वीरेंद्र सहवाग. वीरेंद्र सहवागाचो ह्या प्रश्नाचे प्रश्न आस्पाव करपाचो संबंध कितें येता? नॉन कंटेक्चुअल म्हणून कितें? हेमंत आंगले. हेमंत आंगले बरोबर जाप. अभिनव मराठे. हेमंत आंगले. युवा दे गोवा तुम्ही फक्त म्हाका आंगले हे आडनाव दिल्ले कारणान तुमकां पावसाचे गूण मेळनात. अभिनव थँक्यू. फुडलो प्रश्न परत आजोबा महाराज पंगड केरी तुमचे कडल्यानूच सुरवात करता. महिंद्राची स्कॉर्पिओ गाडी युरोपान खंयच्या नांवा खाला विकली वता? इंडियेक ती महिंद्रा स्कॉर्पिओ म्हणून विकतात. युरोपांक ती कितें म्हणून विकतात? तेजें नांव कितें युरोपाक? आजोबा महाराज पंगड केरी पास. पाउंस 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 कोण ना. युवा दे गोवा 2.0 पास. पास. साई कृपा. अंत्रुज गुडियो अंत्रुज गुडियो पास. ऑडियन्स महिंद्राची स्कॉर्पिओ गाडी युरोपांक
फुडलो प्रश्न आजोबा महाराज पंगड तुमका आणि ह्या राऊंडातलो लास्ट प्रश्न. जर्मन नाटककार बेर्टोल्ट ब्रेस्ट हांचे 3 पेनी ऑपेरा ह्या नाटकाचो अणकार कोणे केला आणि त्या अणकारीत नाटकाचे नाव कितें? जर्मन नाटककार बेर्टोल्ट ब्रेस्ट हांणी 3 पेनी ऑपेरा ह्या नाटकाचो अणकार कोणे केला आणि त्या अणकारीत नाटकाचे नाव पाउंस कोण करता? युवा दे गोवा पाउंस करता, साई कृपा पाउंस करता, अंत्रुज गुडियो पाउंस करना. अणकारीत नाटकाचे नाव. जाप पास. अंत्रुज गुडियो पास. साईकृपा मंडळ युवा दे गोवा 1 बरोबर. पहिली लेखकाचे नाव आणि मागीर ताणी अणकारीत केल्या पुस्तकाचे नाव मायकार सांगा. 1 बरोबर. पहिली लेखकाचे नाव. पहिले तुम्ही लेखकाचे नाव सांगा, तुम्ही अणकारीत पुस्तकाचे नाव सांगा. विष्णू सूर्या वाघ. अणकारीत पुस्तकाचे नाव 3 पैशांचो तियात्र. 3 पैशांचो तियात्र. युवा दे गोवा आणि साईकृपा मंडळाक प्रत्येकी 10 गुण फावो जातात. कोकणी पैशाचा तमाशा रे तो. हय सर हय. पुढे फुडलो जो राऊंड आसा जो ही निमाणो राऊंड ह्या फायनलीतलो. पूण निमाणो राऊंड तो खूप व्हडलो आसा कारण तातूंत 24 प्रश्न आसात फाटल्या 24 युवा महोत्सवाचेर. आणि असले जायते कितें आयकुपाक येवपाचें आसा कारण हांव स्वता 25 वर्सांचो, युवा महोत्सवूय 25 वर्सांचो. तर सुरवात करचे पयलीं आमी मॅट्रिक्स दाखय तांकां. सो तुमचे कडेन असो एक चॉयस आसा 1 ते 24. ओवरऑल तुमी सिलेक्ट करताले डायरेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6. आतां सिलेक्ट करतकीर तुमकां त्या नंबराच्या युवा महोत्सवाचेर म्हणजे 1 सिलेक्ट केल्यार पयल्या युवा महोत्सवाचेर प्रश्न आसतलो, 17 सिलेक्ट केल्यार 17व्या युवा महोत्सवाचेर प्रश्न आसतलो. पूण जर तुमकां त्या प्रश्नाची जाप दिवपाक जाय, तो प्रश्न अनलॉक करपाक जाय जाल्यार त्या वर्साचो युवा महोत्सव खंय जाल्लो तें सांगपाक पडटलें. ना जाल्यार जाप करपाक मेळची ना. आनी हो लास्ट राउंड. आनी ट्रीक अशी आसा की तुमी फक्त 2 फाटी चुकीचो आन्सर दिवपाक शकतात, म्हणजे चुकीचो जागो सांगपाक शकतात. अनलॉक करपा खातीर तुमचे कडेन ज्यो 2 चावी आसात तुम्ही 2 फाटी चुकीची चावी वापरपाक शकतात. 2 जाल्यो मागीर तुम्ही फक्त बसून पळोवपाचे, बाकीचे खेळटले. सगळ्यांक समजले? समजू ना? तुम्ही नंबर सांगपाचो. 10 सांगलो 10व्या युवा महोत्सवाचेर तुमकां प्रश्न येतलो. तो प्रश्न अनलॉक करपाक तुमकां 10वो युवा महोत्सव खंय जाल्लो, खंयच्या जाग्यार. जसो 25वो युवा महोत्सव मडगांव जाला. रवींद्र भवन मडगांव नाका, मडगांव म्हणल्यार पुरो. मडगांव जाला जर तुम्ही सांगले जाल्यार तुमकां प्रश्न पळोवपाक मेळटलो आनी मागीर प्रश्नाची जाप दिवपाक मेळटली. हें सांगपाक गुण नात पूण तो अनलॉक करपाचो. सगळ्यांक समजले? मी सुरवात करूया. अंत्रुज गुडियो. आणि जर अंत्रुज गुडियांनी प्रश्न सिलेक्ट केलो, ताणी बरोबर जागो सांगलो, तांकां प्रश्न आयलोय बी, ताणी चुकीची जाप दिली जाल्यार तो प्रश्न बजाराचेर वतलो. बजाराचेर +5 -5. डायरेक्ट जापेक +10. नेगेटिव्ह कांयच ना. जर तुमचो हक्काचो प्रश्न आसत जाल्यार नेगेटिव्ह ना. ओके. अंत्रुज गुडियो तुमचो नंबर 1. पयलो युवा महोत्सव खंय जाल्लो तो म्हाका सांग. तुजो प्रश्न अनलॉक जातलो. लोहिया मैदान मडगांव. लोहिया मैदान मडगांव. अमे ताका 1 नंबराचो प्रश्न दी. पहिल्या गोवा युवा महोत्सवाचे सगळ्यांक आपोवणे मेळचे आणि तातूंतल्यान एके तरेचे वातावरण निर्मिती जावची हे खातीर कार्याध्यक्ष पूर्णानंद च्यारी आणि महोत्सवाचे उपाध्यक्ष शिरीष लवंदे हांच्या फुडारपणा खाला खंयचे पंगडान गोयच्या कोनशान कोनसो भोवन सगळ्या महाविद्यालयांक तशेंच संस्थांक आपोवणे दिल्ले. प्रश्न तुवें अनलॉक केला, बरोबर जाप दिवपाची. नेगेटिव्ह ना. नेहरू युवा केंद्र. नेहरू युवा केंद्र. जाप चुकल्या
बजाराचेर तिन्ही पंगडां खातीर ओपन आसा. प्रश्न आसा एक पंगडाचें नांव जाय ज्या पंगडान गोंयचे कोनशान कोनसो भोवन सगळ्या महाविद्यालयांक तशेंच शिक्षणीक संस्थांक पयल्या युवा महोत्सवाचें आपोवणें दिल्लें. पास करता ऑडियन्साक. आमी गोंयकार बरोबर जाप न्ही. कोणाक येना जे फाटले खूब दीस ह्या सर्तीच्या क्विज मास्टरांनी केला अशें ह्या म्हणजे एक एक्टिविटी जी आमी केल्या ताच्या नांवा कडेन साम्य आशिल्लो ह्या पंगडाचें नांव. अमे जाप दाखय. जागरण ही जाप बरोबर आशिल्ली. फुडलो प्रश्नाचो चॉयस साई कृपा मंडळ वास्को. तुमकां पूण नंबर सांगात आनी जागो सांगात जाल्यारूच प्रश्न अनलॉक जातलो. 24. 24वा युवा महोत्सव खंय जाल्लो? धारबांदोडे. अमेय ताका 24व्या युवा महोत्सवाचो प्रश्न. घर जाता रितें म्हजें घर जाता रितें ल्हवू ल्हवू पयस वयता झिकीमिकी नातें म्हजें घर जाता रितें म्हजें घर जाता रितें. ही कोणाची काव्य रचना? साई कृपा मंडळ वास्को. सांग. सर्गेश रमेश बाब वेळस्कर. आणि तांचो 24व्या युवा महोत्सवा कडेन संबंध? कवन काळजात. संबंध चुकला. संबंधूय जाय. संबंध नाका रे. पॉइंट्स मेळटले. संबंध सांग. माची नगर. सगळें सांगचें मागीर. चौक आनी दालन ते सगळे आसूं. साई कृपा मंडळ खूब बरें खेळ्ळे. प्लस 10 गुण. 24वा युवा महोत्सव साई कृपा मंडळ 10 गुण. युवा दे गोवा 2.0 मडगांव तुमचो नंबर आणि तो जागो. 18वो युवा महोत्सव. 18वो युवा महोत्सव खंय जाल्लो? पेडणे. 18वो युवा महोत्सव पेडणे जाल्लो. 18व्या युवा महोत्सवाचो प्रश्न. 18व्या गोवा युवा महोत्सवाचे प्रश्नमाची सर्तीचो जैतिवंत पंगड. 18व्या गोवा युवा महोत्सवाचे प्रश्नमाची सर्तीचो जैतिवंत पंगड खंयचो? युवा दे आकांदवसर. बजाराचेर आजोबा महाराज पंगड केरी. +5 -5. महाविद्यालय केपें. सरकारी महाविद्यालय केपें 18वो युवा महोत्सवाचे ते उत्कृष्ट शिक्षणीक संस्था आशिल्ली आणि तांची प्रश्नमाची सर्त ताणी जिखिल्ली. हांवें जिखिल्ली. +5 आजोबा महाराज पंगड केरी 70. बजर रिसेट. +5 आजोबा महाराज पंगड केरी 70. आजोबा महाराज पंगड तुमच्या हक्काचो प्रश्न नंबर आणि जागो. 14वो युवा महोत्सव खंय जाल्लो? परये. अमे 14वो युवा महोत्सव परये. सर्गेस्त एकनाथ सुर्या नायक मांडार घडोवन हाडिल्लो पयलो महोत्सव खंयचो? साई कृपान बजर मारला. ते रेडी आसात खंय आन्सर सांगपाक जर तुमी आन्सर दिनात जाल्यार. एकनाथ सुर्या नायक मांडार घडोवन हाडिल्लो पयलो महोत्सव. नेगेटिव्ह तुमकां ना. ताणी बजर मारला तांकां आसा जर चुकीची जाप दिली जाल्यार. सांगू ना जाल्यार काय ना. सांगू. साई कृपा मंडळ +5 -5. परिक्रमा कितें? परिक्रमा नॉलेज टर्मिनस आयोजित करतात. परिक्रमा -5 साई कृपा वास्को. सर्गेस एकनाथ सुर्या नायक मांडार घडोवन हाडिल्लो पयलो महोत्सव. अमे जाप. चवथो उर्बा महोत्सव जो माड्डोळ जाल्लो तो पयले फावट सर्गेस एकनाथ सुर्या नायक मांडार घडोवन हाडिल्लो. -5 साई कृपा मंडळ वास्को. फुडलो प्रश्न अंत्रुज गुडियो तुमचे खातीर. 22 आणि लोकेशन काणकोण. एक चान्स गेलो आणि परत सांगपाक मेळना. तो आतां तुजो दुसरो चान्स आसलो आनी एक रॉंग घेतलो तुजो चान्स. बट आतां ताणी सांगून तुमी चूज करपाचो. सॉरी ताणी लोकेशन सारकी सांगून नाशिल्ली.
22 आणि लोकेशन साखळे. साखळे बरोबर जागो आशिल्लो 22व्या युवा महोत्सवाचो. 22व्या गोवा युवा महोत्सवाचे येवकारी अध्यक्ष. जर कोणाकूय जाप करपाची आसत जाल्यार ताणी बजर मारल्यार जाता. प्रश्न पास जावचो ना, फक्त बजराचेर ताची जाप दिवपाक मेळटली. 22व्या गोवा युवा महोत्सवाचे येवकारी अध्यक्ष कोण आशिल्ले? साई कृपा मंडळ वास्को. 10 गुणां खातीर. नेगेटिव्ह ना. प्रमोद सावंत जाप चुकल्या. ऑडियन्स पयलीं बजर मारपाक जाय तुमकां. ताणें आन्सर ऑलरेडी सांगलें. ऑडियन्स दोतोर जयदीप भट्टाचार्य जी हे येवकारी अध्यक्ष आशिल्ले. जर तुमकां जाप दिवपाची आसत जाल्यार पयलींच बजर मारात. प्रश्न येवपाक हय. जर तुमकां खबर आसत ताणी जर चुकीचे दिले जाल्यार तुमकां चान्स मेळटलो, नाल्यार चान्स मेळचो ना. फुडलो प्रश्न युवा दे गोवा तुमचो. ना एक टॅग मेळटा. विसावो युवा महोत्सव. आणि विसावो युवा महोत्सव खंय जाल्लो? म्हापसा. विसावो युवा महोत्सव म्हापशे जाल्लो. म्हापशेचो प्रश्न दिता. जर तुमच्या 3 पंगडां मदीं कोणाकूय प्रश्न पळोवन जाप कळटा जाल्यार बेगोबेग बजर मारून आपलो चान्स आसा तो बूक करचो. विसावो युवा महोत्सव म्हापशा. जयेश राऊत, नरेश नाईक, रोहित भोसले, डॉक्टर रोहित फळगांवकर. साई कृपा मंडळान डॉक्टर माधवी सरदेसाय पुरस्कार. आणि विसाव्या युवा महोत्सवा कडेन संबंध. विसावो युवा महोत्सवा कडेन संबंध कितें? रोहित फळगांवकर म्हापशा शिकयता. रोहित फळगांवकर म्हापशा शिकयता. संबंध जरी चुकिल्लो आसलो तरी जाप बरोबर आसा. माधवी सरदेसाय नगर आशिल्ले विसाव्या युवा महोत्सवाक. +10 युवा दे गोवा 2.0 मडगांव. आजोबा महाराज पंगड केरी. 7 आणि लोकेशन वाळपय. सेफ खेळटा न्ही. पर्ये वाळपय. 7 वाळपय म्हादय नगरान जाल्ल्या 7व्या गोवा युवा महोत्सवाचे यादिस्तीक जे आशिल्ले ते यादिस्तिकाचे नाव कितें आशिल्लें? म्हादय नगरांत जाल्लो 7वो युवा महोत्सव. त्या युवा महोत्सवाचे यादिस्तिकाचे नाव. सोविनियर. यादिस्तीक मॅगझीन सोविनियर जे आसा ताचें नाव कितें आशिल्लें? कोणाक जर जाप दिवपाची इच्छा आसा जाल्यार तुमी बजर मारपाक शकता. म्हादय जाप चुकल्या. ऑडियन्स सातेर बरोबर जाप आशिल्ली. आणि आमी फाटीवच आमी म्हाका दिसता आनीक सकल बॅक. ओके. 4, 8, 12 आणि 5 17 उरल्यात अजूनही. देवन स्कोर. आजोबा महाराज पंगड 5 गुणाचेर आसा. युवा दे गोवा 20 गुण. साई कृपा 15 गुणाचेर. आणि अंत्रुज गुडी अजून 0चेर आसात. अंत्रुज गुडयो तुम्ही 0चेर आसात. तुमचो एक चान्स गेला. तुमचेर खूप प्रेशर आसतलो पण कांयच भिवपाची गरज ना. जाता. सवो युवा महोत्सव खंय जाल्लो? नागेशी. सेफ घरा कडेन. सवो युवा महोत्सव कोंकणी नाट्य चळवळीतली एक संस्था जांकां 2017 वर्सा कला आनी संस्कृती खात्याचो राज्य पुरस्कार फावो जाला. उमेद खूब आसा. तुकाय बी म्हाकाय बी आसा. 6व्या गोवा युवा महोत्सवाचे जोड आयोजक जाप. अंत्रुज ललितक. +10 अंत्रुज गुडयो. साई कृपा मंडळ. एकवीस. 21वा युवा महोत्सव खंय जाल्लो? पणजे. 21वा युवा महोत्सव पणजे. 1843 साला थापणूक. आपले परीची आशिया खंडातली पहिली संस्था हँड्स दॅट केअर ही टॅगलाईन आसा. 21वा युवा महोत्सव पणजे. CCP पणाजी. CCP पणजी. विशाल बजर रिसेट कर. +10 साई कृपा मंडळ वास्को.
युवा दे गोवा 2.0. 19वा युवा महोत्सव वास्को. 19वा युवा महोत्सव चिखले वास्को. वास्को चिखले वास्को. तू केन्नाय कुडचडे जावं. अनाम आमरो हांचे खंयचे कलाकृतीक 1987 वर्सा केंद्रीय साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. जर कोणाकूय जाप दिवपाक जाय जाल्यार बजर मारून आपलो जागो बूक करपाक शकता. युवा दे गोवा तुमचो प्रश्न. अनाम आमरो हांचे खंयचे कलाकृतीक 1987 वर्सा केंद्रीय साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. पास जायना ताणी बजरी देवाले मंगलदास सर. पणजी आता म्हातारी जाल्यार बरोबर जाप तुमकां पयलीं दिलां कितें ना आसूं. अनाम अमरण नगर संबंध श्री आजोबा महाराज पंगड केरी. जाले सगळे वाळपय पर्यंत सोंपले. आतां खंय वतले. 23वा युवा महोत्सव काणकोण. 1977 वर्सा ॲडव्होकेट अमृत कासार खंयच्या प्रादेशीक पक्षाच्या तिकेटीचेर लोकसभा वेंचणूक लढोवन वेंचून आयिल्ले. अमृत कासार नगर पयलीं संबंध सांगून दवरता. अंत्रूज गुडयो तांकां जाप पयलीं सांगपाचो चान्स दियात. आजोबा पंगड केरी तुमच्या हक्काचो प्रश्न. ॲडव्होकेट अमृत कासार खंयच्या प्रादेशीक पक्षाच्या तिकेटीचेर लोकसभा वेंचणूक लढोवन वेंचून आयिल्ले. प्रादेशीक पक्ष ॲडव्होकेट अमृत कासार 1977 वर्स लोकसभा वेंचणूक जाप MGP मगो पक्ष. +10 आजोबा महाराज पंगड केरी 70. अंत्रूज गुडयो. दोन खंय जालो दुसरो युवा महोत्सव मडगांव. अंत्रूज गुडयो तुमचे कडेन तुमची एक चूक पयलींच जाल्ली. दुसरी चूक तुमची जावना तांकां प्रश्न दी. शिक्षक आणि दुसऱ्या युवा महोत्सवाचे कार्याध्यक्ष विठ्ठल आवदेकार मागीरच्या काळात कुडचड्यार आशिल्ले खंयचे माध्यमीक शाळेचे हेडमास्तर म्हणून वावुरल्यात. अंत्रूज गुडयो फोण्या. मायनस ना सर्वोदय. जाप सुखल्या युवा दे गोवा 2.0 मडगांव. श्री चंद्रभागा तुकोबा नायक हाय स्कूल. श्रीमती चंद्रभागा तुकोबा नायक हाय स्कूल. +10 युवा दे गोवा मडगांव. +5 साई कृपा मंडळ वास्को. 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17. नेक्स्ट हाफवे थ्रू लेट देम आन्सर. साई कृपा मंडळ वास्को. 17वा युवा महोत्सव खंय जाल्लो. केप्यां सरकारी महाविद्यालय. 17वा युवा महोत्सव सरकारी महाविद्यालय केपें. मुन्ना भाई MBBS नी लगे रहो मुन्ना भाई. MS धोनी एन अनटोल्ड स्टोरी. एक ब्लँक कितें तरी दिसता. हे वळेरेंतले तिसरे फिल्म आणि 17व्या गोवा युवा महोत्सवाचो संबंध कितें. हे वळेरेंतले तिसरे फिल्म पयलीं संबंध विचारून आशिल्ले. ह्या प्रश्नाक स्पेसिफीक संबंध विचारला. 17व्या गोवा युवा महोत्सवाचो संबंध आणि ह्या वळेरेंतले तिसरे फिल्म. एक कृपा मंडळ वास्को. जर कोणाकूय जाप दिवपाची आसत बाकीच्या पंगडांक जाल्यार +5 -5 बजर्स ओपन आसात. साई कृपा मंडळ वास्को जाप. कोणाक जाप दिवपाक जाय ट्राय करपाक जाय. मायनस ना गुणी मेळचे ना. प्लसी ना मायनस ना. कोणाक जाप करपाक नाका. मोगाचो आवडो ना बरोबर जाप न्ही. होम स्वीट होम पूण लगे रो मुन्ना भाई आनी MS धोनी कित्याक लागून. होम स्वीट होम संबंध म्हाका कळ्ळो तुमी खंय पावल्यात ते.
ना. राजदीप नाईक कार्याध्यक्ष आशिल्ले 17व्या गोवा युवा महोत्सवाचे. तांचे फिल्म केस्तांव दे कोफुसांव अंदूचे वर्सा इफ्फीक खासा कॅटेगरीन विज्युअली इम्पेर्ड चित्रपट चलचित्र जे आसात त्या कॅटेगरीन तीन चलचित्रां लगेरो मुन्ना भाई MS धोनी आणि केस्तांव दे कोफुसांव बरोबर जाप आशिल्ली 17व्या युवा महोत्सवाच्या प्रश्नाची फाटी वता. युवा दे गोवा मडगांव तुमचे खातीरचो प्रश्न 16 आणि 16वो युवा महोत्सव खंय जाल्लो? खांडेपार. 16वो युवा महोत्सव खांडेपार. 16वो युवा महोत्सव ही संस्था वळखात साई कृपा मंडळ वास्कोन बाजार मारला. रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिर. 10 गुण युवा दे गोवा 2.0. रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिर, रवींद्र केळकार नगर. 16वो युवा महोत्सव खांडेपार फोंडे. आजोबा महाराज पंगड 3. तिसरो युवा महोत्सव मडगांव. तिसरो युवा महोत्सव मडगांव. प्रश्न. तिसऱ्या युवा महोत्सवाचो जैतिवंत पंगड काणकोणची तरंगा. अंत्रुज घोडयो फोंडे. कितें जाप दिवपाचो आशिल्लो बजर मारो? सेम दिवपाचो. तांकां +10 दिवया. +10 आजोबा महाराज पंगड केरी 70. काणकोणची तरंगा जैतिवंत पंगड. आता पॉइंट्स सांगता आणि हाजे नंतर आमी क्लॉकवाईज वतले. आमी एंटी क्लॉकवाईज वताले. आमचे कडेन 9 प्रश्न उरल्यात अजून. 9 प्रश्न 90 गुण. अंत्रुज घोडयो आसा 10 गुणाचेर. आजोबा महाराज पंगड आणि साई कृपा मंडळ वास्को प्रत्येकी 25 गुण आणि युवा दे गोवा 2.0 35 गुणां सकट लीड करतात. अजूनही 9 प्रश्न आसात. तुमकां सगळ्यांक एक चान्स आसा. 9 प्रश्न 90 गुण. 5चे कोतान धरल्यार पसून 45 गुण. चड डिफरन्स ना. 35-45 डिफरन्स आसा. आजोबा महाराज पंगड केरी. आम्ही क्लॉकवाईज वतात. तुमची संद. आजोबा महाराज पंगड वेळ आमचे कडेन कमी आसा. 15वो युवा महोत्सव खंय? दिवचल. 15वो युवा महोत्सव दिवचल. 15वो युवा महोत्सवाचो प्रश्न बजर ओपन आसात. 1984 वर्सा CK नायडू ट्रॉफी मोहम्मद अझरुद्दीनाच्या हैदराबाद पंगडा आड शेकडो मारपी गोंयकार क्रिकेटर कोण? बजर कोण आसा? कोण मायनस ना तुमकां. बजर मारतल्यांकूच मायनस आसा. विनोद कांबळी. विनोद कांबळीचो आणि 15व्या गोवा युवा महोत्सवाचो संबंध तसो ना. विवेक ओबेरॉय म्हणिल्ले जाल्यार चिंतपाक जातालें. पूण प्रश्न कोणे बजर मारून आशिल्ल्यान प्रश्न पास जाता ऑडियन्साक. दिलीप सरदेसाय न्ही. आनी कोण? 15व्या युवा महोत्सवाक कितें केलें स्वप्नील असणार? हांवें जाप दाखय. डॉक्टर शेखर साळकार 15व्या गोवा युवा महोत्सवाचो दिवचल जाल्लो मागीर मुखेल संयोजक आशिल्ले डॉक्टर शेखर साळकार. तांणी सेंच्युरी मारिल्ली 1984 वर्सा. युवा दे गोवा 2.0 मडगांव. 5वो युवा महोत्सव खंय जाल्लो? मडगांव. 5वो युवा महोत्सव मडगांव. शुअर. 5वो युवा महोत्सव मडगांव. 5व्या युवा महोत्सवाचो जैतिवंत पंगड सांग. सावय वेरेचो सख्यारी. बजर ओपन आसात. अंत्रुज घोडयो फोंडे. सत्तरीतले विवेकानंद सादरीकरण मंच. स्वामी विवेकानंद सादरीकरण मंच. स्वामी विवेकानंद सादरीकरण मंच. अंत्रुज घोडयो फोंडे. कोणाचें नांव? बेस्टे. 5व्या युवा महोत्सवाचो जैतिवंत पंगड. हमें जाप दाखय. स्वामी विवेकानंद कला सादरीकरण मंच +5
अंत्रुज घोडयो फोंडे. युवा दे गोवा तुमचो प्रश्न आशिल्लो साई कृपा मंडळ प्रश्न आता तुमचे खातीर. तुमची चॉईस 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 4 मडगाव. 4 मडगाव प्रश्न. तिसऱ्या युवा महोत्सवाक 2 महिने असताना म्हळ्यार 27 नोव्हेंबर 1997 या दिसा राजय पवार सर, नित्यानंद नायक सर हांणी महोत्सवाचे निमतान म्हणजे युवा महोत्सवाचे निमतान फोंड्या एक संस्था स्थापन करपा विशीं उलोवणी केल्ली. उपरांत एकनाथ नायक, जितेंद्र शिकेरकर आणि महेश सतरकर हांचे मुखेलपणा खाला हो पंगड तिसऱ्या युवा महोत्सवाच्या माटवांक पावलो. पंगड खंयचो? साईकृपा मंडळ तुमचो प्रश्न पंगडाचे नाव आणि चौथ्या युवा महोत्सवा कडेन कितें संबंद? तिसऱ्या युवा महोत्सवाचो प्रश्न चौथ्या युवा महोत्सवाक कित्याक दिसलो? सख्या हरी. जाप सुखल्या अंत्रुज घुडयो फोंडे +5. अंत्रुज घोडयोन आपल्याच पंगडाचे नाव सांगून 5 गुण मेळयल्यात आणि अंत्रुज घोडयो आता फुडलो तुमचो प्रश्न. अंत्रुज घोडयो चौथ्या युवा महोत्सवाचे जैतिवंत पंगड आशिल्लो. नवो युवा महोत्सव सावेवेरे. नवो युवा महोत्सव. कुडचड्यार आशिल्ले द न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटचे व्यवस्थापकीय समितीचे अध्यक्ष कोण? कुडचड्यार आशिल्ले द न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट इस्कॉल जातूंक हांव शिकला तांच्या व्यवस्थापकीय समितीचे अध्यक्ष कोण? तू शिकला न्ही? बेंगलोर शिकला. पलाश अग्निसरी शिकला. शिरीष बाई शिकल्यात. देवन परब शिकला. असं खूप जण शिकल्यात. शिरीष शिकू ना? अंत्रुज घोडयो. बजर कोणाक बजर मारपाचो आसा? न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाचे व्यवस्थापकीय समितीचे अध्यक्ष. कोणाक बजर मारपाचो ना? सगळे मोठ्यान. प्रदीप काकोडकर, CA प्रदीप काकोडकर बरोबर जाप. अंत्रुज घोडयो बरोबर जाप आशिल्ली. फुडलो प्रश्न आजोबा महाराज पंगड केरी. 5 प्रश्न उरल्यात ताचे पयलीं आमी जाणून घेवया कोर्स. अंत्रुज घोडयो 20 गुण. आजोबा महाराज पंगड आणि साईकृपा प्रत्येकी 25 आणि युवा दे गोवा 35. अंत्रुज घोडयांनीच आपले गुण वाडयल्यात. युवा दे गोवा, साईकृपा मंडळ आणि आजोबा महाराज पंगड केरी 70. तुम्ही अजून 35 आणि 25चेरूच आसात. आजोबा महाराज पंगड तुमचो प्रश्न. 8, 10, 11, 12, 13. चुकीची जाल्यार चुकीची, चुकल्यार कितें? 2 चान्स मेळटा. मायनस फक्त बजर मारल्यार आसात. 8, 10, 11, 12, 13. 11 आणि 11वो युवा महोत्सव खंय जाल्लो? आजोबा महाराज पंगड 11वो युवा महोत्सव खंय जाल्लो? जर जाप सांगनात जाल्यार म्हाका फुडें वचचें पडटलें. खंय जाल्लो? फातर तरी मार कितेंय मार. बेश्टो लागलो. युवा दे गोवा मडगांव. 8, 10, 11, 12, 13. पास केल्यार काय जावचें ना. तुमचे पॉयंट थंयच उरतलेत. ना तुमकां खावपाक मेळटले ना तांकां खावपाक. पास केल्यार चान्स वता. 2 पास करपाक मेळटा ताजे फाटल्यान पास मेळचो ना. तांचो एक चान्स गेला, तांचो एक चान्स गेला. तुमचे 2 चान्स आसात. साईकृपा तुम्ही तुमचो प्रश्न डिसायड करपाक शकतात. अंत्रुज घोडयो तुम्ही आणि आजोबा महाराज पंगड केरी तुम्ही फुडलो फातर कित्याचेर मारपाचो ते डिसायड करपाक शकता. युवा दे गोवा 2.0. 8, 10, 11, 12, 13. 12 काणकोण. 12 काणकोण न्ही. साईकृपा मंडळ वास्को. 13.
13वा युवा महोत्सव खंय कुडचड्यार जाप सुकल्या कुडचड्यार न्ही अंत्रुज घोडयो फोंडे वाळपय सत्तरी नंबर 10 10वो खंय चावडी काणकोण 10वो चावडी काणकोण 10वो युवा महोत्सव चावडी काणकोण अंत्रुज घोडयो 30 ऑगस्ट 1932 वर्सा सुरावले जल्म गोंयचो साद सातोळे सत नेमाळे दिवटी दिसाळे लोकसाद सातोळे आनी नवे गोंय दिसाळे संपादीत केला 1984 ते 86 वर्सा कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून भार सांबाळ्ळा 10वो युवा महोत्सव चावडी काणकोण अंत्रुज घोडयो कोण बजर मारता कोण बजर 1984 ते 1986 वर्सा कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून भार सांबाळ्ळा ऑडियन्स फेलिशिओ कार्दोज बरोबर जाप फेलिशिओ कार्दोज बरोबर जाप आशिल्ली आता येदे वेळ मेरेन तुम्ही हो रावंड पळयला तुमचे कडेन कारण खूप कमी प्रश्न उरल्यात 4 प्रश्न उरल्यात आनी अटीतटीचो हांगा कॉन्टेस्ट चालू आसा म्हणून तुमकां एक स्ट्रॅटेजी सांगता हांव आशिल्लो जाल्यार कितें करता आशिल्लो पयलीं म्हणजे प्रत्येकान एक सांगला आनी चुकीची जाप दिल्या सो तो जागो न्ही म्हणून तुमकां कळ्ळें सो तो जागो सोडून दुसरो खंयचोय जागो दुसरे ओदोळच्यान संबंद येतालो संबंद खंयचो येतालो नगर माची आनी कार्याध्यक्ष योग कार्याध्यक्ष तर ते भशेन जर तुमी संबंद लावन उरिल्ले 4 प्रश्ना कडेन पळयतात जाल्यार घडये तुमकां ताची जाप येवपाक शकता आजोबा महाराज पंगड केरी 13 सांगे 13 सांगे फातोर 13 सांगे 13व्या गोवा युवा महोत्सवाचे कार्याध्यक्ष परेश नायक हांणी सुरू केल्लो स्वाभिमान हो उपक्रम कोणाचो भोवमान करता सायकृपा मंडळान बजर दामला परेश नायक हांणी सुरू केल्लो स्वाभिमान हो उपक्रम कोणाचो भोवमान करता पास साई कृपा +5 -5 पुलिस खंयचे पुलीस गोवा पुलीस गोवा पुलीस बरोबर जाप +5 साई कृपा वास्को युवा दे गोवा 2.0 0.8 1.1 1.2 उरल्यात म्हणजे 8 11 आणि 12 उरल्यात 8 11 12 तुमचं रेडी आसा मरे फुडलो 12वा युवा महोत्सव खंय माशेल 12वा युवा महोत्सव माशेल साई कृपा मंडळ वास्को तुमचे 2 चान्स गेले साई कृपा मंडळ वास्को 12 पिलार 12 पिलार ना तुमचो 1 चान्स गेलो अंत्रुज घडयो तुमचो 11 खंय पिलार 11 पिलार 11 पिलार जासिंत वाज नगरान जाल्ल्या 11व्या गोवा युवा महोत्सवाची यादिस्तिकाचें नांव कितें आशिल्लें जासिंत वाज नगरान जाल्ल्या 11व्या गोवा युवा महोत्सवाचे यादिस्तिकाचें नांव मायनस ना कितें 10 फादर आग्नेल कोणाक बजर मारपाचो जाय ना हांव म्हजो भितरलो रामदास आठवले जागो करता तुमच्या पंगडाचें नांव आसा अंत्रुज आनी बरोबर जाप जावन आसा इंत्रुज
इंत्रूज डोंगरी ह्या भागांक जावपी इंत्रूज ताचेर त्या यादिस्तिकाचे नाव आशिल्ले. निमणे 2 प्रश्न उरल्यात. ताचे पयलीं फायनल स्कोर. साई कृपा मंडळ तुमचे आणि युवा दे गोवा तुमचे अटेम्प्ट सोंपिल्ले आसात. युवा दे गोवा तुमी आसा 35 गुणाचेर, साई कृपा आसा 30 गुणाचेर. अंत्रुज गुडयो आजोबा महाराज तुमचे प्रत्येकी एक अटेम्प्ट उरला आणि 2 प्रश्न उरल्यात. पॉइंट्स तुमचे आजोबा महाराज पंगड 25 आणि अंत्रुज गुडयो 20. 25, 20, 35, 30. आजोबा महाराज पंगड केरी. जर तुम्ही चुकयलो जाल्यार फुडले 2 प्रश्न तांचे कडेन वतले. तांच्यान चुकयल्यार प्रश्न मेळचे ना, मागीर बजारार घालया. तांच्यांनी चुकयलो. आजोबा महाराज पंगड केरी 70. 8-12. 8-12. 8. ही प्रश्नमाची सर्त सोंपल्या उपरांत हांगा एक खाशेलो कार्यक्रम जातलो. फाटल्या युवा महोत्सवातले जे सर्तक आशिल्ले तांचो हो खाशेलो कार्यक्रम जावन आसा. ताचें नांव युवा नखेत्रां. प्रश्नमाचेची ही खेत्रां सोंपतकीर तुमकां हांगा युवा नखेत्रां पळोवपाक मेळटली. आजोबा महाराज पंगड तुमी सांगिल्लो 8वो मडगांव. 8वो मडगांव. अंत्रुज गुडयो 2 प्रश्न आसा. दोनूय तुमचे जावपाक शकतात. कोणा कडेन चान्स ना. 8-12. अंत्रुज गुडयो 12 खंय सांगेर. तुमचो चान्स गेला. आता हांगा 2 प्रश्न आसात म्हजे कडेन. दोनूय प्रश्न हांव बजाराचेर घालतलो. हांगा +10 -10. +10 -10. ताचे पयलीं 8वो युवा महोत्सव खंय. 8वो युवा महोत्सव कुडचड्यार. 8व्या युवा महोत्सवाचो प्रश्न बजाराचेर. एक फावटी बजार मारलो प्रश्न लिपोवपाचो. बजार मारतकीर प्रश्न पळोवपाक मेळचो ना. तर प्रश्न सारको पळोवन मागीरूच बजार मारचो. 8वो युवा महोत्सव कुडचड्यार. अस्मिताय नगरान जाल्ल्या 8व्या गोवा युवा महोत्सवाचे मुखेल माटवाक पाड्डे केपेच्या एका व्यक्तीचे नाव दिल्ले. कोण ही फामाद व्यक्ती. +10 -10 बजाराचेर. कुडचडे जाल्लो युवा महोत्सव. या युवा महोत्सवाचे मुखेल माटवाक पाड्डे केपेचे एका व्यक्तीचे नाव दिल्ले. कोण ही फामाद व्यक्ती. पाड्डे केपे सगळ्यांचे हात बजाराचेर एक क्लू दिता. पाड्डे कितें आसा. पाड्डे कितें आसा. ऑडियन्स सांगात पाड्डे कितें आसा. कितें आसा पाड्ड्या. पर्वत. पाड्डे पर्वत आसा. ओके. अस्मिताय नगरान जाल्ल्या 8व्या गोवा युवा महोत्सवाचे मुखेल माटवाक जाले. क्लू सोंपलो. पाड्डे बजार मारून जाप सांगपाची. पाड्डे केपेचे एका व्यक्तीचे नाव दिल्ले. कोण ही फामाद व्यक्ती. +10 -10 बजाराचेर. कोणाक जाप दिवपाची ना. प्रश्न पास जाता. लय वास्कर खापरुमाम पर्वतकार बरोबर जाप आशिल्ली. या स्टेजीर रवींद्र भवनाच्या ह्या स्टेजीक ह्या माचयेक लय भास्कर खापरुमाम पर्वतकराचे नाव दिवपाचे आसात. पास जाले रेझोल्युशन ऑलरेडी आणि बेगीन
हे सरकारी काम जावन बेगीन बेगीन ह्या माचयेक काबरूमाम पर्वतकार हांचे नाव मेळचें. फ्री स्टाईल करूया आता. कंटिन्यू 12 उरिल्लो न्ही. बारावो युवा महोत्सव मडगांव. 12वो युवा महोत्सव मडगांव. म्हाका दिसना हाचे खातीर स्क्रिनीची गरज आसा. प्रश्न आयकात. कुरू कुरू काना कॉन्क्रिटाची राना हो पथनाट्य सर्तीचो विशय, खेळ ह्या सर्तीचो विशय. डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो आणि पॅट्रिशिया पिंटो हांची मुलाखत. 12व्या गोवा युवा महोत्सवांतल्या कार्यावळींतल्यान कित्याचो केल्लो हो विरोध आशिल्लो, तेन्ना खंयचो मुद्दो पेटिल्लो, खंयच्या मुद्द्याचो विरोध चालू आशिल्लो आणि ताचे खातीर एक सर्त आशिल्ली. स्ट्रीट प्ले जे पथनाट्य सर्त आसा ताचो एक विशय आशिल्लो कुरू कुरू काना कॉन्क्रिटाची राना. साईकृपा मंडळ वास्को +10 -10. रिजनल प्लॅन -10 साईकृपा मंडळ वास्को. तुमकां मेळ्ळा +10 साईकृपा मंडळ वास्को. रिजनल प्लॅन 2011 बरोबर जाप. आणि म्हाका दिसता निमण्या क्वेश्चनाचेर ही प्रश्नमाची परत एकदा आपल्या बॉल्सान घाल्या साईकृपा मंडळ वास्को. साईकृपा मंडळ वास्को तुमचे जावन आसात 40 गुण. चौथ्या जाग्यार आमचे कडेन आसात अंत्रुज गुडयो, तुमचे 20 गुण. आजोबा महाराज पंगड तुमचे 25 गुण. आणि ह्या प्रश्नमाची सर्तीचे उपजैतिवंत युवा दे गोवा 35 गुण. आणि ह्या सर्तीचे 5वें इनाम फावो जाता गोंय विद्यापीठ ताळगांव हांकां.